प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज प्राचीत काळाच्या तिसरी आयतारा म्हणजे मार्चाच्या 8 तारखेर जागतीक मट्टार सगलो संवसार अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस संभ्रमता. आनी सर स्त्रियांक म्हणजे आमच्या आवयांक, भयणांक, पत्नींक, धुवांक आनी आमच्या समाजाच्या सर स्त्रियांक मानान, मोगान आनी गौरवान लेखूंक उलो दिता. सांगातास आयच्या लितुर्जेची वाचपां आमकां जेजू जिविताची झर म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. उदक महत्वाचें, तें आमकां जिवीत दिता. पवित्र पुस्तकांत जिविताची झर देवाक तुलन केला. पवित्र स्नाना वरवीं आमचे भितर जिविताची झर आसा केला आनी ही झर आमची कूड पवित्र सांबाळटा. देवाची कुशी आमी करच्या वरवीं देवाक आमी नीज आराधन करता. देवाची आमी कुशी करूंक जेजू आमकां आदर्श. देवाचो आत्मो जेजूक सर संगतींनी मार्गदर्शन दिता. अशें निमाणें देवा कुशेखाल तो खुर्सार आपणाचें अर्पण करता. देव पवित्र आनी तोच पवित्र देव आमच्या काळजांनी वस्ती करता. देखून ह्या पवित्र काळार आमची काळजां आनी मनां पवित्र सांबाळूंक आनी आमची काळजां खरी देवाची मंदिरां जावन परिवर्तन करूंक प्रयत्न करया. आनी जागतीक मट्टार मार्च 8 तारखेर स्त्रियांचो दीस संभ्रमच्या आयच्या दिसा आमी तांकां उल्हास पाठोवया आनी ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार सर स्त्रियां पासून ह्या संभ्रमांत विशेष रितीन मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. देवान इस्रायल पोरचेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें मोयशे मुखांत्र भायर हाडलें आनी ती मरुभुमींत आसतना तांकां उदक नातलें. ह्या वेळार तीं देवाक आनी मोयशेक फुरफुरतात. तर देवान इस्रायल पोरचेक कशें उदक दिलें म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलू आमकां जेजून कशें आमच्या पातकांतावन सोडयलें म्हणलें कळयता. आमी पातकी जावन आसल्यारय आपल्या मरणा वरवीं आमकां कशें तो आमकां सोडवण दिता म्हूण परगटचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवान जुवांव आयच्या सुवार्थेंत सामारिया गाराच्या स्त्रियेक जेजू मेळच्या विशयांत आमकां कळयता. सामारिया गाराची स्त्री जिविताच्या झरीक तानीव नासली पूण कशें जेजू तिची तान भागयता म्हूण उगडापी करची ही सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुवें जिवीत दिवच्या झरीक तानेशें तांकां कर. अशें तांणी सर भावार्थ्यांक जिविताच्या झरी सरसी वरिशें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, संवसाराच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां लाभलो अधिकार आनी हुद्दो तुजें उदार देणें म्हणलें समजून सर जाती कातींच्या लोकांचे हक उखलून धरूंक आनी सर्वांक स्वतंत्रायेन आनी सवस्कायेन जिवंक अवकाश कंदिशी तांकां तुज्या दैवीक ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, संवसारांतल्या आनी आमच्या भोंवतणी आशा सर पिडेस्तांक आनी प्रायेस्तांक तुका समर्पिता. तांच्या एकसूरपणांत आनी निराशेन तुजो सांगात लाभय संवसारी जिबीत सर्गे बरवशान जिवंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें जागतीक मट्टार स्त्री दिसा पासून. विस्वासी बापा, मार्च 8 तारखेर सगलो संवसार जागतीक मट्टार स्त्रियांचो दीस संभ्रमता. ह्या दिसाचें महत्व समजूंक आमकां शिकय. आमच्या समाजांत अशा स्त्रियांचें मान गौरव राखूंक आमकां समजणी दी. विशेष रितीन सर दादल्यांनी स्त्रियांचो त्याग आनी सॅक्रिफिक्स समजून तांचे हक्कां राखूंक आनी तांकां समान हक दिवंक वावरिशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.
पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा ह्या येवकरिस्तीक मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी आयच्या देवस्तुतेंत लाभलो संदेश आमच्या जिवितांत आळवडसून जिवीत दिवच्या जरीसरसी धांवून वचचें ह्या प्राचीत काळार आमी हर प्रयत्न करीशे आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.